आयज गोंयांत कोळसो नाका सीएमान जे पयर स्टेटमेंट केल्ले धडधडी फोटयो मारल्यात सगळे गोंयकारांक पिश्यां काडपाक त्यो आमी तुमचे मुखार दवरतात. पयली फट म्हणल्यार जिंदालाक 7 मिलियन टना वयल्यान 14 मिलियन टन करपाक 2023 एनवायरनमेंट क्लियरन्स दिला युनियन गव्हर्मेंटान. आणि स्टेट गव्हर्मेंट जेन्ना रेनबो वॉरियर्स ही केस एनजीटीन झगडटा स्टेट गव्हर्मेंट अजून ताका डिफेंड करता. सो हो सीएम कितें सांगूंक सोदता हें ताका खबर ना. हें सगळें ताका जाय म्हूण चालू आसा. हो लोकांक फक्त पिश्यां काडून सगळे गोंय काबार करपाक सोदता. हें पळय 7 मिलियन टन ते 14 मिलियन टन आनी सरळ बरयलां कोळश्याचो बर्थ. असो हो फटींग सीएम आमचो ताका हें सुद्दां खबर ना की आपूण गव्हर्मेंटचो स्पोक्सपर्सन जाता. ताणें फट मारप म्हळ्यार सरकारान लोकांक फट्यो मारप. आनी ही बारीक फट न्हू, ही फट म्हणल्यार सगळे गोंयकारांक मारपाची फट. एक जालो जिंदाल. शेलवणां कोल जेटी येता म्हूण सगळ्यांक खबर आसा. परमिशन सगळी गोवा गव्हर्मेंटान दिल्यात. लोक झगडटा, लोक कशे ते जावपा दिवपाना, तरी आसतना सीएम ते रिवोक करना परमिशन. आतां सगळ्यां लेटेस्ट जें कारण जाता आमकां भायर येवपा लागून कॅपिटल ड्रेजिंग करून वास्कोची खाडी 14 मिटरा वयल्यान 19 मिटर करपाक 21 जुलयाक 3 म्हयने जाता थंय आसा परमिशन दिली. जी परमिशन एनजीटीन 2016 रिवोक करून तांचेर फायन घातिल्ली गव्हर्मेंटाचेर एमपीटीचेर फिशरमॅनाक पयशे दिवपा म्हूण ताका आतां परत परमिशन दिल्या. आतां पावस सोंपला केन्नाय काम चालू जावपाक शकता. म्हणल्यार केदी व्हडली गोंयचेर एटॅक आमचे नुस्तें बी सगळें काबार जावप. हें जाली ताजी तिसरी फटी. हें कॅपिटल ड्रेजिंग 14 मिटरा वयल्यान 19 मिटर करप फक्त केप सायज वेसल व्हडली जी सगळ्यां व्हडली जी बोट आसता जी फक्त कोळसो घेवन येतली ताका लागून. तुमी इमॅजीन करा वास्कोची परिस्थिती कितें जातली. हें जालें जिंदा हाजे कॅपिटल ड्रेजिंगचे. आतां लोटले बोरये पूल जो आसा तो पूल कित्याक लागून करतात हें स्पश्ट जाता सरकाराचे स्वताचे हे एप्रुवल लेटर 2017 4 मे 2017 आनी तातूंत चीफ इंजिनियर PWD म्हणटा कन्सिडरींग शॉर्टेस्ट डिस्टन्स ऑन NH17 बी लिडिंग टू मोर्मुगांव पोर्ट एंड इट्स प्रायोरिटी फक्त कोळश्या लागून. तूं खरें कोळश्याचे विरुद्ध तूं म्हणटा ताजो स्टेटमेंट की आपूण आनी 1 टन वाडपा दिवपाना. अरे 1 टन वाडपा दिवपाना जाल्यार हें पयलीं रिवोक कर, बंद कर एक्विजिशन जालें. तो ब्रीज आनी हायवे जालो काय कोळसो तुज्यान सुद्दां आडावपा जावपाना मिस्टर चीफ मिनिस्टर. कित्याक तूं तेन्ना मागीर तुगे हें प्लॅनिंग भरपूर आमी जाणात. फाल्यां जेन्ना लोक झगडटले ती कंपनी कोर्टान वचून जिखतली कित्याक तुमी परमिशन दिल्यात. सो तूं मुद्दाम लोकांक काबार करपाक अशी परिस्थिती हाडटा की लोकांक आनी उपाय आसपाना. हो सीएम आमचो सगळे तरेन गोंयचेर अटॅक करता. आमचे जे हे सागरमाला मास्टर प्लॅन आसा तुमी पळयलो आसतलो. हो सीएम परत परत सागरमाला जाय, सागरमाला बरो हें सांगता. जाल्यार सागरमालात कितें आसा? सागरमालात कितें आसा? सागरमालात बरयलां फक्त गोंयांत फक्त कोळसो येतलो आनी कोळश्याचे 130 मिलियन टन गोंयच्यान वर्साक वतले हें सागरमाला सांगता. सीएम हें जाणा आसतना हें करूंक सोदता म्हणल्यार सबंद गोंय काबार करून गोंयकारांक सगळ्यांक मारपाक सोदता. हांव थोडेशे इश्यू तुमचे मुखार दवरूंक पावला. खुबशे इश्यू आमी प्रेजेंटेशनान दिल्यात, ते व्हायरल आसा, सीएमाच्यान सगळे पळोवपा जाता. म्हजे उपरांत एडवोकेट आल्बर्टिना न्हंयेचेर मातशें उजवाड घालतली. सीएमान आपल्या जे पयर स्टेटमेंट केला त्या स्टेटमेंटान त्यांनी सांगला आमकां स्वप्न पोटाय खंय कोल येत म्हणिना. त्या स्टेटमेंटान हांव सीएमाक सांगूंक सोदतां
तुमगे गव्हर्नमेंट सगळे लॉज आटाय तेज प्रमाणे आमकां निंदू कोण आहा सोगन पडपाक निंदू कोण आहा लोक भियोन आसा फालकीत जातलें फालकीत न्यू कोतले फालकीत डिस्ट्रक्शन कोतले कामां आनी पयर आमी नायक आमगे मिटींग केली तितूस तेन्ना चोयला आसतलें लोक कितू येता तो म्हणटा पॉलिटिकल इट इज नॉट पॉलिटिकल इट इज पिपल्स मुवमेंट आम लोक एकठांय जाला पॉलिटिकल कांय ना थिंगा पॉलिटिकल जायते ऑर्गनायजेशन हॅव जॉयन्ड अस एंड वी वॉन्ट टू थँक देम आनी एक हांव सीएमार रिमांड करूंक सोदिता 5 वर्स पयले फॉर चिल्ड्रन्स डे धाकल्या भुरग्यांक तेणें सांगलेलें तुमकां प्रेसाको तेगे व्हिडिओ आसतलो आपूण 50% रिड्यूस कोता म्हणून कोल हँडलींग जाला ना आनी तेणें म्हणलें आपल्यागे धूय आहा म्हूण मुगे धूव आहा आनी हांव 50% रिड्यूस कोता म्हूण तेणें चोडयलां आनी तेगे स्टेटमेंट क्लियरली चोडोवन सगळें तेका तरी घेवपा जाय आसलें इफ यू वॉन्टेड टू रियली रिड्यूस द कोल हँडलींग सीएम आतां वेलसांव एग्जाम्पल दिता वेलसांव डबल ट्रॅकिंग जाता तो कलेक्टराक मामलतदाराक पुलीस फोर्स धान सपोर्ट कोता तांकां चोडोवपाक ही इज नॉट यू नो सपोर्टींग द पीपल देन लोकांक सपोर्ट करूंक जाय आसलें तें डबल ट्रॅकिंग नाका म्हूण आमकां डबल ट्रॅकिंग इज टोटली फॉर कोल हँडलींग तो आमकां फोटोय नाका आय एम ट्रायंग टू टेल सीएम फोटोय नाका चड जाल तुगेली फोटो यू आर अ लायर आनी आतां हांव सांगूंक सोदिता हे तुमच्या माध्यमांतल्यान तेका सांगाय सीएमाक पावूयाय दॅट डे फॉर द मिटींग तुगे 4-5 जाण की तूं MLA जाल्ले तेम क्लियरली चोयलां वॉट एवर प्रेजेंटेशन वॉज गिवन तुगे ऑलय तेंक तरी जायें हांव चॅलेंज कोतां ऑलय तेंक तरी जायें तेंक चोवपाक यू कॅन कॉल मिस्टर अभिजीत प्रभुदेसाय ही वील सोल्व द प्रेजेंटेशन आनी कितें कितू रॉंग आहा जाल्यार यू कॅन टेल हिम वी अग्री आम काटाय तें रॉंग आहा जाल्यार आतां तें तरी प्रेजेंटेशन तुका सारकें लागता जाल्यार कोड हँडलींग बंद कर आतां तें जें करतलें तूं फोटकेर म्हूण दिस इज द ओपन मेसेज वी आर ट्रायंग टू गीव हे बंद कर आनी तुका तरी जाय प्रेजेंटेशन हांव दाखयताय तूं सांग तुगे न्यूट्रल प्लेस खंय जाय ती वी आर कमींग आम घेवन येताय प्रेजेंटेशन तुका दाखयताय इफ यू हॅव गाट्स तूं आपय तुगे 40 MLA आनी तें चोवपा लायक आनी हांव तरी सांगताय तें रॉंग जाल्यार मागीर तुमकां सांगाय लोकांक रॉंग रायट तें तेजें कोटोलें तूं कितें वोटिंग कितें इट वील प्रूव वेज एक्ट हें केला तेन्ना इनॅक्ट केला तेन्ना आतां कितें केलां गव्हर्मेंटान आमच्या गव्हर्मेंटान सगल्यो सवलती दिल्या हें कोल ट्रान्सपोर्टेशन करपाक आनी तेका लागून तेणी आमच्यो न्हंयो नॅशनल वॉटरवेज एक्टाच्या अंडर घातल्या आनी आमच्या ताब्यांतल्यान भायर घेतल्या लोकांच्या ताब्यांतल्यान आतां कितें जालां ते म्हणटात आमी डबल इंजीन गव्हर्मेंट म्हणून पयलीं सद्याक तेणीच ह्यो भायर काडून ह्यो न्हंयो ते नॅशनल वॉटरवेज एक्टाच्या अंडर घातल्यो आनी आमच्या ताब्यांतल्यान भायर काडल्यो आतां तरी लोकांचे मागण्याक लागून ह्यो न्हंयो तेणी भायर काडपाच्यो त्या एक्टाच्या अंडर तेंचे डबल इंजीन ना जाल्यार कितें तशेंच पोर्ट ऑथॉरिटी एक्ट म्हणून स्थापन जालो तितूनूय तुमी डबल इंजीन गव्हर्मेंट न्हू तर पोर्ट ऑथॉरिटीज एक्टाच्या अंडर तेंच्यांनी स्पेशल केस करूंक जाता आसली जावंक शक्य आसलें की आमी हे पोर्ट लिमिट्स पोर्टाचे लिमिट्स आमच्यो न्हंयो कोस्ट जे ते पोर्ट लिमिट्सा भितर येता त्यो भायर दवर म्हणून तेंच्या ताब्यान घेनाका म्हणून कित्याक आतां लोकांक कांय हें ना बागेदारी ना प्लॅनिंग बी करपाक सो हेजे वयल्यान कळटा की सरकाराचो सारको पुराय पाठिंबो आसा सवलती दिवपाक हे कोलाचें ट्रान्सपोर्टेशन करपाक आनी सीएम फोटी मारता जेन्ना म्हणटा आमकां आमचें कांय वाडोवपाचें ना अशें हें सगलें कित्याक हें सगलें कित्याक करतात हें सगलें केलां कित्याक हें वाडोवपाक म्हणून कोल हँडलींग वाडोवपाक कॅपेसिटी तें सगलें हँडलींग वाडोवपाक म्हणून आमकां कसलें येना आनी सीएमान सगळे आमचे जे डिमांड आसा ते ताणें मान्य केले जाल्यार आमी ताका थँक्यूय म्हणटले आमी हॅपी जातले करपाक रेडी आसा जाय तशें आमी तयार आसा ओपन If he says we are wrong, if he proves we are wrong, I'm accept to it. We are ready for that. Tell him to prove we are wrong. Okay? This is the we are ready again. We are saying we are ready for an open debate. Thank you.